जिविताची झर जेजू दिता जिविताची झर जीविताची झर जेजू दिता जीविताची झर पवित्रत्म्यातई वाळता जीविताची झर जीविताची झर पवित्रत्म्यातई वाळता जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर सर्वेस्पोर तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सांजुआं परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या जुआंवचो शुभ वर्तमान अवस्व 13 आणि वळी 1-15 पर्यंत. St. John's Gospel, chapter 13 and verses 1 to 15. जेजू आपल्या शेसांचे पांय धुता. पास्क परबे आदीं जेजू हो संवसार सांडून बापा सरशी वेची आपली वेळ घडी लागीं पावली म्हूण जाणा आसलो. संवसारांत असलेल्या आपणांचो ताणें मोग केल्लो, पूण आतां संपूर्ण तरान तांचो मोग करून दाखयलो. तांचें सांजेचें जेवण चलतलें. जेजूक विश्वासघातान परत इन्करी जाय म्हूण सैतानान सिमांव इस्कारियोताच्या पुता जुदासाच्या मनांत येदोळस घट्ट केल्लें. बापान सर वस्तू आपणा स्वाधीन दिल्यात आनी आपूण देवा तावन येवन देवा थंय फाटीं वेता म्हणून जेजू जाणा आसलो. देखून जेवणार तावन तो उठलो आनी आपलें वयले वस्तूर कांड दवरून एक तुवालो ताणें पेंगटाक बांदलो. उपरांत एक आयदनांत उदक वतून आपल्या शेसांचे पांय धुवंक लागलो आनी आपल्या पेंगटा बांदलेल्या तुवाल्यान ते पुसूंक लागलो. तो सिमांव पेद्रूस अशें येयलो. पेद्रून ताका म्हळें, सोमिया, तूं म्हजे पांय धुताय? जेजून ताका जाप दिली, हांव कितें करतां तें तुका आतां समजना, पूण मागीर समजतलें. पेद्रून ताका म्हळें, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका केदिंगूच सोडिना. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुका धुयना जाल्यार म्हजे सांगाता तुका वांटो आसचो ना. पेद्रून ताका म्हळें, तशें जाल्यार सोमिया, म्हजे पांय मात्र न्ही, म्हजे हात आनी म्हजे माथेय धुव. जेजून ताका सांगलें, जो कोण न्हाला ताका आनी मुखार दुयजे म्हणून गरज ना. तो सगळो नितळ आसा. तुमी नितळ आसात पूण सक्कड नात. आपणाक घातान पराधीन करतलो कोण म्हूण तो जाणा आसलो. देखूनच तुमी सक्कड नितळ नात म्हूण ताणें म्हळें. तांचे पांय धुवन जाल्या उपरांत आपलें वयलें वस्तूर परत्यान न्हेसून तो पंक्तीर बसलो. हांवें तुमकां कितें केलें तें तुमकां समजलें मूं? विचारलें ताणें. तुमी म्हाका मेस्त्री आनी सोमी म्हणून आपयतात. तुमी तशें आपोवचें तें सारकें, कित्याक हांव खरोच मेस्त्री आनी सोमी. हांवें जर तुमच्या मेस्त्रेन आनी सोमयान तुमचे पांय धुले तर तुमी एकामेकाचे पांय धुय जाय. हांवें तुमकां केल्ले बरीच तुमी करच्याक हांवें तुमकां एक देख दिल्या. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता हांवें केल्ल्या बरी तुमी करचे खातीर हांवें तुमकां एक देख दिल्या. त्या जेजूची देख घेवन जेजू बरी जिवीत आपणाक खुशी व्हरतले. म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो, 2 दिसां पयलें एका भयणीन म्हाका फोन केलो आनी म्हळें, फादर, म्हजी सासू माये अंतरल्या. ती मरून जायती वर्सां जाल्यात, पूण म्हाका हर एका दिसा न्हिदूंक सोडिना. म्हाका सपनांत येवन ती दसता. म्हाका सारकी न्हीद पडना.
ती सुद्धा आसता तुका कशें कळलें म्हण विचारलें. ना म्हाका तिचें रूप दिसता म्हणली. ती दोस्ता जाल्यार तुका तिणें दोशी नाशें. तूं एक तुजे खातीर मीस भेटय म्हळ्यार. ती म्हणाली मिसां जायतीं दिल्यान फादर. सोमाराचें दिलां, मंगळारचें दिलां, मातून आयताराचें दिलां. जाल्यार म्हाका सोडिना फादर. कितें करचें? हांवें सांगलें आमचो कंताराचो बूक तुजें अशें आसा म्हणलें. तातूंत 7 किर्तनां आसात. ताच्या पयलें अमलीक रक्ताचें संरक्षणचें मागणें आसा तें म्हणून न्ही तें मागणें म्हणटा फादर, किर्तनाय म्हणटा फादर. मागीर हांवें तिका सांगलें हांवें एक ल्हानशें मागणें शिकयल्लें उडास आसा की कुर्साचें बोळ सैतानाक फळ म्हणून. तें मागणें कर आनी कुर्साचो गुर्त घालून बोंतोनी तुज्या कटल्या बोंतोनी आनी दे म्हळें. तें मागणें तिका धाडा म्हणली. भाव भयणीनो, कोण दोस्तात? मेल्लीं दोस्तात. कुडीन मेल्लीं न्ही, आत्म्यान मेल्लीं दोस्तात. कुडीन मेल्लीं कोणाकच दोशिनात. कोण आत्म्यांत मेल्यान तीं दोस्तात. कोणाचो आत्मो मेला तीं दोस्तात. तुमकां विचार तुमी कितल्या जाणांक दोस्तात गी म्हणून. त्या धडकलतलें तुमी आत्म्यांत जियेतात गे मेल्यात गी म्हणून. कोण तुमकां दोस्तात? समजून घेया. ती कुडींत जीव आसल्यार आत्म्यांत मेल्यांत म्हणून. सकाळीं उठतना म्हज्या मोबायलार वॉट्सॅपाचेर आज म्हाका बरें मागून विशस धाडल्यात. एक वर्सा धाडटात हॅपी प्रिस्टूड डे म्हणून. ह्या जाक पण असो दीस देखून तुमकां बरें मागता म्हणून. आज मात ह्या जाका हांव तांकां फाल्यां. आज भाव भयणीनो, आयच्या तिनी वाचपा मुखांतर आमी जाणा जावया. एखादी साक न्ही, हर एक घडये म्हणल्या बरी. हर एका घडी, हर एका दिसा, हर एका वेळार, हर एका जाग्यार, हर एका काळार संरक्षण. मात्र न्ही संपूर्ण सोम्याच्या जेवणांत आमी भागीदार जावन आसात. तर सोम्याचें जेवण म्हळ्यार केवल मिसाचें बलिदान मात्र न्ही, ते खाली उगडास मात्र. मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलें सोम्याच्या जेवणाची कथा म्हणून. हें तुमी म्हज्या उगडासा करा म्हणून. पण सोम्याच्या जेवणांत भाग घेवचें म्हळ्यार आमी हांगा आसल्यार भायर आसल्यार कितें करनासल्यार ताच्या मोगांत आसचें, एकवटांत आसचें, उजवाडांत आसचें, भोंवडांत आसचें मात्र न्ही. त्या सुटके सोडवणेंत आमी आसचें चड गरजेचें. म्हाका सुटका मेळ्ळ्या, म्हाका सुटका लाभल्या, म्हाका सोडवण मेळ्ळ्या, म्हाका सोडयलां. इस्रायल परची सुटका कशी मेळ्ळी? हाच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकुया. निर्गमाच्या बुकांत वचो 12:1-14 पर्यंत. वयर कितें बरयलां? पास्क. आतां पास्क म्हळ्यार कितें? पास ओवर इंग्लिशांत म्हणजे उतरोण. उतरा जे भाव भयणीनो. कोण उतरायता? कोणा सांगता रावल्यार आमी उतराल्या. आमी आनीक उतरोंक आसा की उतरलेली पर्स जागी म्हणल्यार आज आमकां कळटलें. आमी उतराल्या जाल्यार हें पळय संवसार करता ते आमकां पळय गरज. देखून ह्या एका जाग्यार आमी उतराल्या देखून आमकां उतरयलां देखून आज आमी वधाबा जो संभ्रम आचरण आमी करना. आयच्या वाचपान निमाणें तुमकां कळटलें. कितल्या वर्सां पयलें तें सांगलां. तुवें वळ वाचून काड, 14वी वळ एपटी वाचून काड. जाल्यार तुमकां सारकें कळटलें हांगा अशें कित्याक जाता गे म्हणून. हो दीस तुमकां एक उगडास सो दीस वळ्यान गी आमी हांगा जमल्या ह्या उगडासान. हरे पटी हांगा आमी जमो जाता सांगाता मेळटा ह्या उगडासान. कितें बरयलां तें 14वी वळ हो दीस तुमकां एक उगडास सो दीस. उगडास सो दीस. उतरलो उगडास. हरियपटी आतां आज मात्र न्ही, फाल्यां जावन हर एक दीस जावन दे. हाच्या पयलें जाल्यार हरियपटी आमी सांगता मेळटना कितें आमी उगडासा काडीचे आमकां उतरयलां. आमकां सुटका दिल्या, सोडवून दिल्या. आमी गुलामपणान नाव, आमी काळोखान नाव, आमी असतान नाव, आमी मरणान नाव. ये जे तुज्या म्हज्या आमच्या मतीक आमी सोडयलेली पर्सा वय विंचून काडलेली पर्सा, पवित्र पर्सा आनी सोडयलेली पर्सा. रायाळ
एक पवित्र पयल्या काळोखान आसल्या आतां उजवाडाक कित्याक ताची विचित्र कृत्या गाजोवच्या खातीर. पुर्ती वाचून काड. उडास असो दीस आनी कसो कितें करीचे. तुम्ही तो सर्वेस्पराच्या मानाक एक परब कशी संभ्रम परब करया. परब परबू नाकला परब ती दुसरी. परबू नाकला परब कितें म्हूण कोत्ता तुमकां. पूण तुका आनी म्हाका आमकां ती परब न्ही ही परब कितें दाबाजो संभ्रम आचारण. आतां फाटी ते पास्क खंय थावन तुका आनी म्हाका आमकां उतर येयलां. इजिप्तान सर्वेस्परान मोयचेक आनी आरोनाक म्हणलें, हो म्हयनो तुमकां 6 म्हयन्या पैकी पयलो जातलो. आतां हो म्हयनो म्हणटा जाल तांकां तुका आनी म्हाका आमकां हर एक दीस हर एक घडी हर एक वेळ हर एक जागो हर एक संदर्भ उडास काडूंक आचारण करूंक संभ्रम करूंक. देखून आतां कोणें कितें उपकार केलो खाली एक पुटी उडास काडल्यार रे या परत परत उडास काडल्या फरक आसा की ना. हो ताणें म्हाका हें दिलें परत परत हांव उडास काडटाना आमचो मोग सट्टा की ना. एकच पुटी उडास काडल्यार कार्यान जालें वयस मेलो गेलो. न्ही देखून उडास समजून घेया. तें बरें येलां तें गडीत पूण आतां जें कितें आमी जोडलां तें जिवीत. ऐका. वर्साचो पयलो म्हयनो तो तुमकां जातलो. इस्रायलाचे सगळे परजे लागीं उलोवन तांकां सांगा, ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमचे मदल्या हर एकल्यान एक शेळी तालास करूंक जाय. इस्रायल परजेक तें गरजेचें आसलें. ते गुलामपणांत आसतना तांकां थंय जावन सोडोवच्या खातीर भायर हाडच्या खातीर तांकां पयलेंशें कळीत जायचें आसलें. एक शेळी तालास करूंकूच आसली आनी ती शेळी कसली जायची म्हणून थंय दिलां. एक घराण्याक एक शेळी. एका घराण्या एका कुटुंबाक एक शेळी. ती शेळी खावंक एक कुटांबो ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागीं वस्ती करतेल्या शेजाऱ्या संगी मेळोवन तांचे संख्ये प्रमाणे ती वांटून घेवची. आतां कित्याक हेरांक ह्या शेळयेंत भागीदार जावंक आपयला. एक शेळी आसा कुटांब ल्हान आसा शेळी व्हड आसा आनी हांगा कितें सांगलां ताणें आपल्या घरा लागीं वस्ती करतेल्या शेजारच्यांक हेरांक वस्ती करतल्यांक शेजाऱ्या संगी मेळोवन तांचे संख्ये प्रमाणे ती वांटून घेवची. एका शेळयेन सगळ्यांक सांगता एक शेळी एक वाटायता हेरांक. तेका पळया न्ही गी ही शेळी कोण. हांगासर मुखली वळायका शेळी जावंक जाय कसलेच आयब नातलेली. आयब नातलेली शेळी दादली दादली एका वर्साची. आतां आयब नातलेली शेळी दादली शेळी वय मू पास्काची शेळी ती. इस्रायल परजेक इजिप्तांतून भायर हाडच्या पयलें तांणी कितें करूंक आसलें मारूंक आसलें रगत कितें करूंक आसलें म्हूण सांगता आनी मांस तांणी कशें भाजून खायचें आसलें म्हणून वय मू. आतां ही आयब नातलेली शेळी तुका आनी म्हाका आमकां कोण ती बकरो गी कोण. आमी वाचता हिब्रू चॅप्टर 7:26 गी. असल्या एक श्रेष्ठ याजकाची 26 आमकां गरज आसा. तो पवित्र तो पवित्र निर्दोशी निष्कळंक आनी पातक्यांत हांव वेगळो केल्लो. आनी खंयची ती हिब्रू 7:26 न्ही. वय परतन वास. असल्या एक श्रेष्ठ याजकाची आमकां गरज आसली. तो पवित्र तो निर्दोशी तो निष्कळंक तो आनी पातक्यांत हांव वेगळो केल्लो तो आनी आकाशप्रास ऊसू भारल्लो. तेच पेत्रूच्या पहिल्या पत्रांत वचपा 1:18 कितें म्हणटा. पूर्व जाता न देवान आयिल्ल्या व्यर्थ जिवानांतल्या तुका आनी म्हाका आमकां सोडयल्लें कोणें खंयच्या शेळयेन ऐका. तुमच्या पूर्व जाता देवोन आयिल्ल्या व्यर्थ जिवानाच्या सालींतली तुमकां सोडयल्यांत म्हूण तुमी जाणात. अशी सोडयिल्ली आतां सारकें ऐका. कित्याक म्हळ्यार भावार्थान दंडळ नाकात. ही सतां कळीत जाल्या उपरांत ह्या थीर भावार्थान खऱ्या भावार्थांत घट्ट रावा नीट रावा फिट रावा अशें सोडयिल्लें तुमकां कोणें. रुपयान वा भांगारान न्ही वा नासतल्या मालान न्ही पगार आई बावीन आनी कातावीन पळया न्ही शेळयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तान नांव सेदलां. ती शेळी कोण कशें पळया. पास्क म्हळ्यार उतरोवणे खातीर तांकां एक शेळी तालास करूंक आसली. ती एक दादली जायचे आनी आई बावीन आसायचे आनी एका वर्साची आसायचे आनी कशें कितें जायचे. बकऱ्या वा बोकड्या मदली तुमी ती विंचयेत. बकरो ह्या बोकड्यो
पूण दादली न्ही गोट और शीप म्हणटा आमी खंयची आसून पूण दादली जायचे आई बावीन जायचे एका वर्साची जायचे ह्या म्हयन्याचो 14वो दीस पर्यंत तुमी ती सांबाळूंक जाय आनी सांबाळूंक जाय. आतां 14वा दीस कित्याक 14वा दीस कितें जालें हांगा उतरोन आसली वय म्हळ्यार तुवें उतराचें जाल्यार तूं आई भावीन शेळी कातावीन शेळी वडोलामी निर्दोशी शेळी निश्कळंक शेळी तुमी सांबाळूंक जाय. केदाळ म्हणून जायना थंय उतरोन केदाळ येता म्हणना त्या उतरोन तुजी जाता पर्यंत तुवें सांबाळूंक जाय. निश्कळंक रावूंक जाय आई भावेन रावूंक जाय कितें म्हणटा पथकावेन रावूंक जाय निर्दोशी जावन रावूंक जाय उतराचें जाल्यार भाव बरी जावं पळय ही उतरोन तांकां इजिप्तांत जावन बसयल्या गांवाक वय म्हूण तुजी म्हणजे आमची उतरोन खंय जावन आमची उतरोन पातकांत हांव जिविताक म्हणजे ह्या संवसारांत हांव ससनच्या जिविता सर्गींच्या राजाक देखून आमकां सामी भाव भयणीनो कशें ती सांबाळूंक जाय जाल्यार पळया न्ही एक खाली उडास मात्र पण मागीर आमकां कळटलें हेच्या शुभ वर्तमाना सारकें कळटलें जेजून कितें म्हळां पेद्रूक तें आमकां समजताना तेंच उतार जेजू सांगता तुका आनी म्हाका आमकां आयच्या दिसा नितळ आसूंक नितळ उरोंक नितळ जिणी जियोंक आनी मुखार एका त्या दिसा सांज जाताना सगळे इस्रायल परचेन शेळयांक जीवशी मारूंक जाय. उपरांत इल्लें रगत घेवन ज्या घरान शेळयेचें मांस खातात त्या घरच्या दारवंतांच्या दोनी खांब्यांक आनी ताचे वयले पाटयेक तें सारोंक जाय. आतां त्या दाळा मारल्या शेळयेचें रगत खंयसर सारोंक आसलें दारवट्याक आनी वयल्या पाटयेक आनी दारवट्याक वय मू आतां शेळयेचें रगत खंयसर सारोंक जाय तेलाय म्हाका सोमिया आमोलेक रक्तान सांबाळ म्हाका सोमिया देखून आज आमोलेक रगत खंयसर सारयचे तकलेच्या माथ्यान पांयाच्या तळा पर्यंत कुडीचेर एका वेश्वांचेर पाटयेचेर मात्र न्ही आनी दारवंताचेर मात्र न्ही सगळ्या तुज्या तकलेच्या माथ्यान पांयाच्या तळा पर्यंत. पण आज आमी जायते क्रिस्तांव आसात आतांय आसात ह्या आमोले रक्ताचें संरक्षण जोडच्या बदलाक कुवाळ्यो उमकाळयतात कितें नारळ उमकाळयतात मुटक्यो उमकाळयतात आनी घाले लिंबे आनी मिरसांग उमकाळयतात. मेळटा की संरक्षण आसा की आसाय सांगा खंडीत ना. ह्या दिसांनी भाव भयणीनो तुमी आयकलां जावं पुरो ती भयण म्हाका परत परत फोन करनत आसा पूण हांव फोन काडिना कित्याक म्हळ्यार पेपरार आयलां टीव्हीचेर आयलां ते पाटी मेळ्ळ्यार तिणें थंय एक बसवणी केल्या थंयसर हांव 40 तें करयतली म्हणून त्या देवळांत आनी म्हाका वयल्या वयर ती फोन करनत आसा मागोवंक सुमार 1 करोडाचें भांगार तांचे चोरी जालां तुमी आयकलां ना पूण हांव तिजें काडीन कित्याक तिणें येदोळस बसयलां कोणाक सैतानाक आनी आमी मागल्यार मेळ्ळ्यार मागीर उपकार कोणाचो बावडटा कोणाचो तशें हांगा ते मागोवंक वचनाकात जाता की मागीर तुमकां आयको मेळटलें जेजूच्या जेवणांत तशें भागीदार जावंक जायना देवाच्या जेजूच्या आमोल रक्ताचें संरक्षण संपून तरान तुवें जोडीचें जाल्यार भाव भयणीनो असो जाल्यार सगळ्याक तुवें पाठ करीत जाय देखून तुजो भावार्थ बरोसो पातयेन विश्वास केवल जेजूचेर आनी तो करना गी ताका साध्य ना गी तो मात करूंक शकता ताका मात्र साध्य भाव हेरांक साध्य ना केल्यार तें क्षणीक दुसऱ्या रितीन जावं पुरो तुजी संवसाराची आस्त तुका मेळ्ळी पूण तुजो संवसार कितें करता तुका गिळटा आनी तुजो आत्मो नाश करता. देखून तुमकां हांवें सत्र आयली तेंची ह्या शेळयेक आई बाबेन कथावेन शेळयेचें रगत तांणी खंय शेणयलें वास्ती वळ त्या घरच्या दारवंताच्या दोनी खांब्यांक दारवंताच्या दोनी खांब्यांचेर आनी ताचे वयले पाटयेक ते वयल्या सारोंक पाटयेचेर. जाय. आतां आमकां दारवंत म्हळ्यार कितें वयली पाटी कितें आमच्या माथ्यात आनी पाटयेचेर मागीर तुमकां कळटलें जेजू पांय कित्याक धुता म्हणून कित्याक आज आमी संपूर्ण तरेन नितळ जाय कुडींत मतीन काळजांत आत्म्या चिंतनां उतरां भोगनांत आमच्या करण्यांत सगळ्या आमच्या जिवितांत कित्याक आमी नितळ जायची पवित्र जायची खाली हांगा आमचो आत्मो मात पवित्र आसा कूड आमची कितें म्हणटात मेळी आसा म्हळ्यार जायना संपूर्ण तरान तें पवित्रपण आमी जोडी जाय. तशें केल्यार कितें जाता तेच राती शेळयेचें मांस तुमी खावंक जाय
उज्यार बाजून बेकामीर उंड्या आनी कोडू भाजी सवें तुमी तें खावंक जाय. कसलें कसलें भाजून खायचें खंय उज्यार बाजून उजार भाजून खायचें खंय रांदूंक ना खंय मसालो घालूंक ना आनी खंयचें उडोवंक ना खंय पळय ऐका मुखार जिवें वा उदकांत उकडलेलें तिचें कांयच खावचें न्हय. आं तांदूळ कांयच उडोवंक ना कित्याक कांयच उडोवंक ना ती शेळी आई भावीन खातावीन तांदूळ मेळ्ळें म्हणलें बुरशें म्हणलें पाड म्हणलें वायट म्हणलें कांयच ना बेकामीर उंडोय तसोच बरसूंक ना. आतां बरसले म्हणटा काल म्हणटात एडल्ट्रेटेड बरसले म्हणटा कितें जाता ते प्यूर उरताय आपूट उरताय. जेजू तें पळया न्ही की आका आतां सांगलां कित्याक असली शेळी तालास केल्या उपरांत तसली शेळी मागीर देवान आमकां तालास केल्या आमच्या खातीर. ती कोण जावन आसा बरोबर सांगलें आई बावेन कातावेन निर्दोशी निश्कळंक पातकावेन म्हळ्यार आमकां थोडे फावटी समजना बाबीन कित्याक अशें सांगलां कित्याक कांयच उडोवन नजो खंय पळय मुखार ऐका पगार सगळी शेळी तिची तकली पांय आनी अनकिटी अनकिटी वेगळी करिनासता बरी नासतना उज्यार बाजून तिचे मांस तुमी खावचें. सगळी आसा तशीच भाजी म्हणून मारची कांय येना खाली मार म्हळ्यार रगत मात पयलें सांगलां न्ही कित्याक रगत काडूंक आसा त्या बा पाटयेचेर आनी दारवंताचेर सारोवच्या खातीर वय मू पूण मांस कितें करूंक आसा भाजून खावंक आसा आनी त्या मांसा सांगात आनी कितें खावंक आसा बेकामीर उंडोव म्हळ्यार कितें बिना कामीर म्हळ्यार पूग घालनाशें आपुट्टू आतां मेळटा गे आमकां खंय मेळटा पोर आतां कितें जालां बरसिल्लें एडल्ट्रेटेड न्ही गे म्हळ्यार असो अर्थ कितें तातूंत कितेंच मिक्स करून नजो म्हळ्यार कितेंच मेळ्ळें म्हणलें अशुद्ध म्हणलें आसोंक नजो तशी खायची आनी कोडू भाजी सांगाता खायचे खंय गोड भाजी सांगाता केल्यार कितें जाता तूं संवसारांत उरोंक काय परतून आनी कितें संवसारची अभिलाशा वडण्यो आशा मातनी कितें म्हणटा तेंच आतां कोडू भाजी संवसारी जिवीत इल्लें कोडू कित्याक म्हळ्यार बाबा सर्गीच्या राजा तुकाच तुवें आनी हांवें तयार करचें जाल्यार इल्ली कोटसान म्हणली हांगा आमी सोसूंक आसा अशीर दारवटांतल्यान आमी उतरूंक आसा वय की न्ही देखून हांगा पळया न्ही कोडू भाजी थोड्यांक कोटसान म्हळ्यार जायना आमचे मद्दे थोडी आहात खारें तें गेल्यार आपणूक वचनात खारें तें म्हळ्यार नांवूच तें खारें तें म्हणून दवरच्या बदला खागो तें म्हणून दवरल्यार बरें जातालें ते खारें तांकां नांव दवरलां कितें देखून दादल्यांक मात्र खारें तें चेडवां कांय नात हांगा पळया कोटसान्याची भाजी खायची खंय कोडू भाजी खायची खंय नाल्यार उतरोंक जायना आतां खारें तें गेल्यार उतरता म्हणल्यार अर्थ न्ही म्हळ्यार ही कोटसान आसून दी आनी कितें कश्ट आसून दीत तुकाच तुवें तयार दवरूंक जाय भाव भयणीनो तितलें सुलाभ न्ही आई बावीन कातावीन निश्कळंक निर्दोशी जावन पतकावीन जिवंक सुलाभ न्ही ती कोटसान आसा ती आमी सोसूंक आसा भोगूंक आसा देखून हांवें पयलें सांगलां तांकां कोडू भाजी खावयल्या कित्याक म्हळ्यार मागीर तांकां ना जाल्यार इजिप्ताचो मागीर उडासाय लागीना तांकां इजिप्तांत आमी आसतना कितें आसलीं काळंगां आसलीं पियाव आसले लसूण आसली आनी तवशीं आसलीं चिपटां आसलीं ही प्रौढास येता कोडू भाजी केल्या तें प्रौढास येना देखून तुका तयार करच्या खातीर ही कोटसान हे कश्ट म्हणटा संकश्ट हांगा पळय देव तांची परिक्षा करता ना जाल्यार परतून ते पाटी पळयत जाल्यार लोताच्या बायले बरी इजिप्ताक तें आसलें हें आसलें खावंक आसलें जेवंक आसलें बरें कुडीची कितें दादोसकाय जोडूंक आसलें म्हणून देखून आज भाव म्हणे अशें तुकाच तुवें तयार करूंक आसा सर्गीच्या राजा भितर रिगोवंक सुटका सोडूंक देखून हे पळय तांकां इशारे पयलींच दिल्यात देखून आतां तुकाय त्या शेळये सवयेन तुवें ज्या एकवटांत येयचें जाल्यार ह्या संवसाराक पाठ करीजे त्याग करीजे कश्ट म्हणल्यार आसात संकश्ट म्हणल्यार आसात कोटसान म्हणल्यार आसा ह्या सगळ्यांत तुवें आनी हांवें विश्वासेर रावूंक जाय कोणाक तुका उतरयतल्या शेळयेक तुका आनी म्हाका आमकां सर्गाक व्हरून पावयतल्या शेळयेक आनी कितें करीजे सकाळ पर्यंत कांयच दवरचें न्हय जें कितें उरता तें तुमी दीस उदेवच्या आदी लासूंक जाय सकाळ पर्यंत दवरूंक नाका कित्याक म्हळ्यार दवरल्या फाल्यां परतून ताचोच उडास न्ही
कित्याक दवरूं नजो आतां दवरलें आतां जायते आमी आज रांदिल्ले फाल्यां दवरता आज केल्लें फाल्यां खावंक जाय आमकां तेत्ता तूं समारंभान हांगा तांकां तयार केलां हें पळय खावन तुमी जायचे तयार जायचे कित्याक उतरोंक वसूंक सोडूंक तेका फाटल्यान कितेंच आमचें सांगाता घेवन वसूंक ना तें कितेंच दुसऱ्या दिसा दवरनाकात हे परी तुमी तें खावंक जाय तुमच्या कमराक पाटो बांदा कमराक पाटो बांदा तयार जाय आतां कमराक पाटो केदाळ बांदता आमी बांदल्यार कितें अर्थ तूं तयार खंय वचूं की तयार म्हणल्यार बरी एक पेंटा बांदतले आनी एक माथ्याक मुंडास बांदतले कमराक तो पाटो बांदा पांयांक वानो घाला हातांत एक दांडो घेया वेगी वेगी तें खाया सर्वेस प्रजा मानाक संभ्रमची पास्क परब ही ते खावचें आसलें खाया आनी तयार जाया वेगी वेगी वचोंक तयार जाय व्हरूंक खायना हांगा केल्लें खंयचेंच व्हरूंक ना बाबा दुसरें सुद्दां दवरूंक ना पूण वचोंक म्हणलें आनी वेच्या खातीर कितें करूंक आसा तुकाच तुवें तयार जावंक आसा हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगिल्लें न्ही की भाव मरणाच्या तनेर आसतना ताजी बायल रडटाना ताणें म्हणलें हांव नितळ जालां हांव तयार आसां म्हणजे तुजी कूड सोडूंक सांडूंक आनी तुजो आत्मो येवन मुखार वचोंक कोणा सांगता तुका उतरोवच्या त्या शेळये सांगात जेजू सांगाता ह्या प्रमाणे न्ही देखून आमी आनी की हर एका वर्सा येता हें पास येता आनी काल निमानो ब्रेस्त येता शुक्रार येता सोनवार येता पुरा येता परत्यान आमी तंत फाटी वेता हांगा आमकां तशें न्ही ह्या जाग्यार आमकां तयार केलां वचूंक मुखार एका समजतालें ते राती हांव इजिप्तांतल्यान उतरून वेता ताणें तुज्या दुस्मानांक नाश करन तुज्या वैरींक पाडाव करन तुका सुटका दिवंक तो येता ना तुवें तयार आसूंक जाय तुवें आमी तयार आसूंक जाय दांडो घेवन कमराक पाटो बांदून आनी कितें पांयांक वाणो घालून तयार आसूंक जाय आनी इजिप्ताच्या हर एक प्रथम जनिताक जावं मनशाक जावं मनजातीक जीवशी मारतलो हांव इजिप्तांतल्या सर्व देवांक शिक्षा लायतलो आतां ही शिक्षा कोणाक इस्रायल परजेक गी इजिप्तकारांक पळया न्ही गी इजिप्तकारांक शिक्षा लायतलो आनी हांव तो सर्वेस्पर तुमी वस्ती करतात ती घरां दाखोवन दिवंक शेळयेचें रगत एक खुणा जातलें कित्याक पयलें सांगलां शेळयेचें रगत त्या पाटीचेर आनी दोनी दारवंताचेर घाली तुमी वस्ती करची ती घरां राखतलो पूण तुमकां दोस्तेल्या तुमकां कश्ट दितल्या त्या इजिप्तकारांक हांव नाश करून उडयतालो देखून देवाचे उतर तुवें स्विकार केला गी ना गी म्हणून त्या प्रमाणे तूं तयार आसाय गी ना गी म्हणून आतां तुज्या म्हज्या आमच्या सोडवणे की भाव भयणीनो आमी जर त्या शेळयेच्या रक्तान आमकांच आमी संपूर्ण तरान संरक्षण जोडून घेवना जाल्यार इजिप्तकारांक नाश केल्ल्या बरी जावं पुरो आमचें नाश जावंक आसा ह्या संवसारांत पूण जर तर तूं शेळयेचें रगत तुजेर सारवण आसाय शेळयेच्या अमोले रक्तान तुका संरक्षण मेळना तर सोम्या सोडयलां तर भंय कंपनी येवन दी आवर येवन दी हे आनी कितें जावं दी झुजां जावन दीत तुजी कूड गेल्या रे तुजो आत्मो नास जाता आतां ह्या शेळये सांगता वेता कोण तुजी कूड की तुजो आत्मो देखून भाव भयणी ताका तयार आसा म्हणल्यार आमकां विचार सभासान कूड सांबाळचे खातीर ना म्हजो आत्मो तयार आसा वचूंक केदाळे येवन दी सोमी म्हाका आपोवन व्हरूंक केदाळे येवन दी तो हेरांक तुका दोस्तेल्यांक नाश करून उडोवंक तूं नासताय तूं आनी हांव आमी नासताय इजिप्तकारांक ताणें नाश करून उडयलें मालगड्याक ताणें नाश करून उडयलें मात्र न्ही मनशाक मात्र मन जातीक ताणें नाश करून उडयलें आनी कितें गेलें तें रगत पळयतस हांव तुमकां कांय वायट करिनासता तुमकां वायट जायना तुका आनी म्हाका आमकां वायट जायना कित्याक शेळयेच्या आमोले रक्तान तुका आनी म्हाका आमकां सोडयलां हांवें इजिप्ताक शिक्षा लायतना नासाचे कर्ग तुमचेर येवचे ना पळया न्ही आमच्या दोळ्या आमकां कितलीं कर्गां येवनात चिंतून पळया न्ही भाव भयणीनो हाज्या पयलीं कितले दाखले तुमकां दिल्यात कितलीं गणितान तुज्या म्हणजे आमच्या दोळ्या आमकां जाल्यात वय मू तें कोरोना आयलें वय मू कोरोटोन व्हरून गेलें साहित्यांक वय मू पूण हांगा देव जेजून सांगल्या बरी तुमचेर वायट येवचें ना तुमच्या दोळ्यांनीच तुमी पळयताले नश्ट्यांक कसली मजुरी फावो जाता वय मू कोटे कशे नाश जाताले तुमी तुमच्या दोळ्यांनी आज बाबा अशें ह्या भावार्थांत आसचें गरजेचें ती वेळ घडी येताना तूं आनी आमची धर नाला न्हय काल म्हणटात आमच्या पांय कांपानात भिवची गरज ना आनी हो दीस तुमकां एक उगडासो दीस जातलो हो दीस सडवणे सो दीस आमकां खंयची घडी खंयचो दीस खंयचो वेळ आयल्यार कांय फरक पडना कित्याक
ती घडी जातली तुका आनी म्हाका आमकां सुटकेची घडी, सोडवणेची घडी, उतरोन सोम्या संवेची घडी. देखीन हो दीस येदोळस तुका आनी म्हाका आमकां कोण जेजू थंय एकवटल्यात, जेजू थंय आयल्यात, जेजूच्या एकवटांत जियेतात. हो दीस संभ्रम असो दीस, हर एक दीस संभ्रम असो दीस. देखून कितें वाचलें, तुम्ही तो सर्वेस्प्रच्या मानाक एक परब कशी संभ्रम देखून परब. आज मात परब न्ही, आज परब परत्यान आमी सांगता म्हणल्या हेर दिसांनी परब न्ही गे आमकां, करमगी तवशाची करमगी हांगा सांगात म्हणजे परब वय की न्ही, संभ्रम वय की न्ही, आचरण वय की न्ही, उत्साह वय की न्ही. न्ही देखून वो संभ्रम संवसाराक आयले वर्सा एक पुटी येता तुका आनी म्हाका आमकां हर एक दिसा. संततीतावन संतती पर्यंत हो उत्सव एक शाश्वत कायदो कसो आतां तुका आनी म्हाका आमकां न्ही, तुजे उपरांत तुमच्या संततीक खंय एक कायद्या भाशेन हो कायदो शाश्वत कायद्या तसो. बाबीन आतां कितें आमकां पळय हें आतां लाभलां हें आमकां मात्र गी हाजे उपरांत मुखारसून वसाचें गी नाका. जावं पुरो म्हाका आतां 30 वर्सां पयलें आतां उगडापें जाल्लें तें आतां मुखारसून गेलें. थोड्यांक आज म्हणल्यार बरी वय की न्ही, थोड्यांक 1-2 वर्सां पयलें वय की न्ही, थंयसर वयता गी वसाचे मुखार. ह्या रितीन ह्या संभ्रमांत ह्या आचरणांत आमी आसाजे आनी आसाजे जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू सांगता तुवें आनी हांवें ताजे एकवटांत आसचें मात्र न्ही. ताजे एकवटांत आसचे खातीर कितें ताणें फॉर्मलां तें चड गरजेचें म्हणल्यार आमकां दाखोवन दिता. ऐका जुवान संवंजला वचपा 13 आनी वळी 1-15 पर्यंत. जेजू आपल्या शिसांचे पांय धुता. आतां पांय धुता खंय, केवल पांय कितें तुजे, कित्याक आनी येवन आमी भितर येता, हातांत कान येवन येता की पांयांत कान येवन येता. देखून सबार कडेन कीप युअर स्लिपर्स आउट म्हणून न्ही, सबार ऑफिसांक आनी खंय खंय येताना पादरक्षेಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಇಡಿ. तुमचे पांय भायर दवरा म्हणून पांय भायर दवरले भितर येवंक जाता. पळय आतां तें मेळ्ळें न्ही, खंयच्याक हाडटाला, तुज्या वानाक हाडटाला न्ही. आतां आमच्या डिवायन टावरांत भायर थावन येताले थंय भायरच दवरतात आनी भितर येतात आनी भितर घालचे दुसरेच दवरल्यात. देखून हांगा कितें बरयलां, आपल्या शिसांचे पांय धुता. आतां म्हैस जे तें सिनाय पर्वतार आसतना अवस्व 3 आनी वळ 5 कितें म्हणटा, एक्झोडस चॅप्टर 3 वर्स 5 देवान म्हळें, देवान म्हैजेक म्हळें हांगा लागीं सरानाका, तुज्या पांयांच्यो वाणो काड, कित्याक तूं उबो आसाय तो जागो पवित्र. पळय तुजे वानांचे मेळ्ळें काण घेवन तूं मुखार येनाका. देखून पयले हांगा समजाचे पांय धुवचो पयलो उद्देश कितें आतां, मेळ्ळें अशुद्ध म्हणलें ते वयर कितें म्हणलां जेजू आपल्या शिसांचे पांय सगळ्यांचे न्ही, शिसांचे, सगळ्यांचे न्ही, शिसांचे. म्हणजे अर्थ कितें, ताजो कोरो शीस जायचे जाल्यार तुवें आनी हांवें नितळ जायचे. शिसांचे पांय धुता म्हळ्यार शिसांनी नितळ वरी. मागीर आमकां आयको मेळटलें तुमचे भितर सकट नितळ आसा देखलो ना म्हणटा. खंयची नितळ आहे, कुडीची की? आनी हांचे सगळ्यांचे पांय धुल्या उपरांत ते कुडींत इल्ले पांय धुल्यार ते आत्म्यान नितळ ना जाल्यार ते शीस जातात गे. तुवें हांव आमी शीस जाता गे. जेजून हांगा आपल्या शिसांचे पांय धुले आनी कशें धुले आनी कित्याक धुले ऐका. पास्क परबे आदी जेजू हो संवसार सांडून वापस सरची वेची आपली वेळ. पास्क परबे आदी तुका उतराचें जाल्यार पयल्यान तुवें नितळ जायचें. तुवें उतरा जाय जाल्यार संवसारांत सर्गाक तुवें आनी हांवें आमी वसाचें जाल्यार पयलें मेळ्ळें का न्ही अशेंच गे. हांवें सांगलां न्ही हेच्या पयलें उगड्या म्हणजे बुकांत वचर 21 आनी वळ 27 बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 21 वर्स 27. पूण बश्ट जाल्लें कितेंच तातूंत प्रवेश जावचें ना. देवाचें उतार सांगता तुजें तें म्हजें तें आमचें तें बश्ट जाल्लें मेळ्ळें अशुद्ध कितें आसा जाल्यार खंयचेंच घेवन तुका भितर वचूंक जायना. मागीर समजा म्हजे सवय तुका वांटो आसचो ना म्हणटा जेजू, ताजे सवय वांटो आसचो ना म्हणल्यार संवसारांत ताजें आसता सांगा खंय आसता ताजें आस्त. तर ताजे सवय वांटो आसचो ना म्हणल्यार ताजे सवय तुका म्हाका आमकां वांटो जाय जाल्यार नितळ जाया.
देखून हांगा पयलेंच जेजू दाखोवन दिता शिसांचे पांय धुवन पास परबेच्या आदी जेजू हो संसार सांडून बापा सरशी वेची आपली वेळ घडी लागी पावली तो बापा सरशी मेता तुमी आमी वसायचे जाल्यार ताजे बरी वडोल आमी आयकले नितळ निश्कळ निर्मळ तशेंच आई बाबेन कातावेन निश्कळंक निर्दोशी आनी करताय कोण नितळ करून तोच आनी कोणी न्ही ताचे तेय नितळ जायचे तुवें ताच्या आमोले रक्ता वरवीं नितळ जायचे उतरां वरवीं नितळ जायचे न्ही उदका वरवीं आमी नितळ कशें आतां उतरां वरवीं आनी मात्र न्ही आमची पातकां कशीं नितळ जाता ताज्या रक्ता वरवीं उतरां वरवीं आमी नितळ जाता आमची ना उतरां बगना सगळें आमची जिणी पूण ताज्या रक्ता वरवीं बरी शिकोवन दिली बाबा विजयान ताज्या आमोले रक्ता वरवीं आमी कशें नितळ जाल्या वडोल ताणें वाचून काडलें न्ही जोनचें पयलें पत्र वचून 2 वळी 1 आनी 2 1 John chapter 2 verse 1 and 2 म्हज्या ल्हान भुरग्यांनो तुमी पाताक आदारूंक नजो म्हणून हांव तुमकां हे बरयता पूण कोणी पातकान पडलो जाल्यार बापा लागीं आमचे खातीर विनंती करूंक आमकां एक मध्यस्थ आसा तोच नितीवंत जेजू क्रिस्त तोच आमची पातकां पुसून काडटात ही बली आमची मात्रणी बगार आख्या संवसाराची पातकां तो एकलोच ताच्या रक्तान तो तुका आनी म्हाका आमकां दोन आमची पातकां तो दोन काडटा पण ताच्या उतरान तो तुका आनी म्हाका आमकां आमची मना काळजां कुडी आत्मे चिंतना उतरां बगना सगळें नितळ करता तेव्हा हांगाय आपल्या शिसांचे पांय धुता आनी कितें सांग तो सांगूंक खुशी व्हरता एका संवसारान आसलेल्या आपल्याचो ताणें मोग केल्लो पूण आतां संपूर्ण तरान तांचो मोग करून दाखयलो मोगाचो गुर्त सेवेचो गुर्त वय मू नाजाल्यार तांकां सोडतालो हांव कशें बापा सरशें वता तुमी या रावा तें तुमकां सोडला म्हणटा वय मू मोग केल्ले आसा जाल्यार तुमी खरोच मोग करता जाल्यार तांणी तांचो आत्मो बचाव जायचे म्हणल्यार एक तुमकां एक उर्ब आशा आसता की ना ताणें मुझे सांगता हांवें सांगलें न्ही तुमकां मारिया गोरेतीविशान अलेक्झांड्रोनी ताणें मुझे सांगता सरकार आसाचें म्हणून हांव ताजे खातीर मागता म्हणून तिणें प्राण केल्लो आपल्या शिसांचो ताणें मोग केल्लो आनी खंयसर हांव आसा थंयसर तुमी आसच्याक हांवें सांगूं ना हाजे पयलें हांव येतलो आनी आपण व्हरतलो म्हणून ताणें सांगूं ना गे आपल्या शिसांक हांव आसचे कडेन तुमी आसच्याक तरी आपल्या शिसांचो ताणें मोग केल्लो देखून पयलींच तो तांकां तयार करता आपूण बापा सुशी येता पूण तुमी हांव आसल्या कडेन येवन पावच्या खातीर कितें करूंक आसा म्हणलें तो दाखयता कितें दाखयता ऐका तांचे सांजेचें जेवण चलतलें जेजूक विश्वासघातान पाराधीन करी जाय म्हूण सैतानान सिमांव इस्कारियोताच्या पुता जुदासाच्या मनान येदोळस घट्ट केलें हाज्या पयलीं जायते पटेन सांगिल्लें तुमकां समजोना म्हाकाय समजोनातलें पयलें जेजू विकृत केल्लो कोणें समायिका जेजूक विकृत केल्लो कोणें सबार पुट्यांक देवाचें उतर दिता आमकां समजना नाडल्लें कोणें एवेक सैतानान खंयच्या रुपार नाडल्लें आदामाक कोणें सैतानान खंयच्या रुपार हांगाय विकृत केल्लो कोणें जेजूक कोणा मारिपात व्हडलो सांगलें हांवें तुमकां कोण आत्म्यान मेल्यान 3 दोस्तात म्हळ्यार तो जेजूक दोसलें कोणें सकड नितळ आसले जुदासाचे पांय धुले कुडी तो नितळ जालो पूण आत्म्यान तो नितळ मागीर जेजू म्हणटा सकड तुमी नितळ आसा पूण एकलो ना म्हणटा देखून आमी आत्म्यान कितले नितळ पवित्र भाग्यवंत पोवनी आसा म्हणलें सवाल बापान सर्व वस्तू आपणा स्वाधीन दिल्यात आनी आपूण देवातावन येवन देवातय पाटी वेता म्हूण जेजू जाणा आसलो ताका कळीत आसा खंय तावन आयला खंय वचूंक आसा आनी कितें खुशी व्हरता आपल्या शिसांनी तो आसल्या कडेन येवन पावाज जाय म्हणून वय मू त्या खातीर पावाज जाल्यार कशें आमी कितें करूंक आसा तें दाखोवन दिता पयल्यान ऐका देखून जेवणार तावन तो उठलो आनी आपले वयले वस्तूर काण दवर हांगा एक पळया आमी हात पांय धुता केदाळा जेवल्या उपरांत की हांगा जेजू जेवणा उपरांत जेवणा पयलें जावं परत आनी हात धुल्यात पांय धुल्यात जेवणाक बसच्या पयलें हांगा जेवणा उपरांत खंयच्या जेवणाक तयार आय खंयच्या जेवणाक तयार आय हें समजून घेया
आज साबार जाणां सोम्याचें जेवण म्हणटाना संवसारी जेवण म्हण चिंतात. सोम्याचें खरें जेवण ताच्या सिसांक तयार केलें न्हय संवसारी जेवणाक सर्गीच्या जेवणाक देखून सर्गीच्या राजांत जेवणार देवाच्या रासांत देवाच्या जेवणाक रासांत बसता, तो मनीस बागीस सई. जेवणाक बसता तो मनीस बागीस सई. हांगा जेजू संवसारी जेवण जाल्ल्या उपरांत उठता, पयलें न्ही. सर्गीच्या जेवणाक आपल्या शिसांक तयार करूंक. तर खंयचें जेवण गरजेचें सोम्याच्या जेवणांत तुका आनी म्हाका आमकां भागीदार जावंक देव उलो दिता भाव भयण न्हय. ह्या संवसारी जेवणांत देखून जेवणा उपरांत तो उठता. तुका आनी म्हाका आमकां त्या सर्गीच्या जेवणा तयार करूंक आनी कितें करता. उपरांत एका आयदनांत उदक वतून आपल्या शिसांचे पांय धुवंक लागलो. साबार मनीस संवसारांत ह्या संवसारी दाबाजांत संभ्रमांत आचारांत मग्न जावन आसात. कोणाकच पडोवन वचोंक ना. ह्या जेवणा विशयान कोणाकच खरी समजून येना. खंयच्या जेवणा विशयान देखून आत्तां वाचलें तें देवाच्या राजान जेवणाक बसता तो मनीस हांगा कोणी आपयल्यार आपयनातल्यार कांय फरक पडना. त्या जेवणाक ताणें आपयलां तुका आनी म्हाका आमकां. ताजे उपरांत थंयच त्या अवस्वरांत आतां तुमी वाचलें लुकास वांजेला अवस्वर 14:16 ऐका. एक वरा जेवण थंय तयार जाता, सगळ्यांक आपोवणें आसा, पण हर एकलो एक एक नीप दिवन जेवणाक येनासतना रावता. ऐका जेजू ताका जाप दिवन सांगी लागलो, एकल्या मनशान व्हड एक जेवण केलें आनी जायत्यांक आपयलें. जेवणाचो वेळ येताना सगळें तयार जालां. आतां हें संवसारी जेवणा विशयान न्ही, ओपार सर्गीच्या जेवणा विशयांत जेवण तयार जाताना सगळें तयार जालां येया म्हणून आपयलेल्यांक सांगूंक ताणें आपल्या साकराक धाडलो. पूण ते सकट एक सरकी निभा दिवंक लागले. आजी भाव भयणीनो, सर्गीच्या जेवणाक आमी तयार आसांक म्हणलें आमकां विचारया. संवसारी जेवणाक कितलें आपोवणें म्हणल्यार आमी कशें म्हणी वेळ करता. कशें म्हणी एडजस्ट करता न्ही. सर्गीच्या जेवणाक आमी तयार आसांक म्हणलें सवाल आस. देखून सबार जाणां निबान दितात आनी तेंचे निमाणे वाचतू सगळें निबान दिल्ल्या उपरांत मागीर ते सकयल लास्ट आसा कितें साकर पाटी आयलो आनी सगळी गजाल ताणें धन्याक सांगली. धनी सगळो रागान पेटलो आनी साकराक सांगी लागलो, तुर्तान भायर सर शहराच्या रस्त्यांनी आनी गल्ल्यांनी वस आनी सकट दुर्बळ्यांक, पांगल्यांक, कुरड्यांक आनी तोंट्यांक आपोवन निमाणे दुर्बळी पांगली कुरड्यांक आनी तोंट्यांक आपोवन कोण पळय जेजू खरेंच स्वीकार करता. कश्टांत येयली वडोल आमी आयकलें. ह्या संवसारान कोटसान भोगतेली ती तयार आसतली, तांकां तें भाग फावो जाता. देखून ते जेजू म्हणटा पयलीं आसलें निमान जातालें निमाणे आसलें. आज भाव भयणीनो आमची ती म्हणटा न्ही क्रिस्तांव हुट्टू क्रायस्तांव म्हणटा पळय ती क्रिस्ताच्या एकवटान नात. आतां पळय कोण देवाचें उतर आयकून जेजू वळखलें ती घट्ट आसात बाबा एक एकल्याचे तांचो भावार्थ पळयतना. देखून तुजें आनी म्हजें आमचें हाजे पयल्यान सांगलां कोलोसकारां पयल्या पत्रां 3:1 तुजें म्हजें आमचें ध्यान गमन सर्गीच्या वस्तूचेर आसूंक जाय न्ही संवसारी ग्रेस्कायच्या वस्तूंचेर म्हणटा देवाचें उतर. ऐका क्रिस्त सांगता जर तुमी जिवंत जाल्यात. देखून क्रिस्त सांगता खरेंच तूं जिवंत जालाय तर सर्गीच्यो वस्तू तुमी अत्रेका. सर्गीच्यो वस्तू अत्रेक म्हळ्यार सरकार तुजें जेवण तुका तयार आसा गी म्हण. सर्गीच्यो वस्तू अत्रेका थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा. महिमेंत आसा देवाच्या उजव्याक बसून आसा आनी थंय ताची राजवट चलता वय मग. थंयच्या सर्गीच्या राजांत दाबाजो वय की न्ही. आतां वेचीक पुताच्या घरा पाटी आयल्या वेळार कसलो दाबाज आसलो म्हण तुमकां समजलें वय मग. आतां तो संवसारी दाबाजो तूं आनी हांव आमी जेजू थंय पाटी आयल्या वेळार एका पातकाच्या परतोवन थंय सर्गीच्या राजांत देवदूता मध्ये तर तो दाबाजो मतीन दवरी जेवण तुवें आमी तुज्यान म्हणजे आमचें मोहन केदार तांतू आसूं दी त्या जेवणाक. देखून जेजू कितें करता उठता आनी शिसांचे पांय धुता आनी आपल्या पेंगटाक उपरांत एक आयदनांत उदक वतून आपल्या शिसांचे पांय धुवंक लागलो आनी आपल्या पेंगटाक बांदिल्ल्या तुवाल्यान ते पुसूंक लागलो. तो सिमांव पेत्रूस हरशीं आयलो. पेत्रून ताका म्हणलें, सोम्या तूं म्हजे पांय धुताय. पेत्रूक आनी कितें समजूंक ना. जेवण जालां सकट जालां आतां जेवणा उपरांत जेजू उठोन ताजे पांय धुता तूं म्हजे पांय धुताय. जेजून ताका जाप दिली, हांव कितें करता
ते तुका आतां समजना समजना पूण मागीर समजतलें समजतलें. पेद्रून ताका म्हणलें म्हजे पांय धुवंक हांव तुका कितेंकच सोडिना. तो चिंता आतां मेस्त्रीन म्हजे पांय धुवचे म्हळ्यार एक नेंगी मेस्त्री कामे हेल्प केल्या बरी. पूण जेजूचो उद्देश तो न्ही. ते मयजेचे पांय नितळ पांय घेवन तो मुखार सर म्हणलो सरस्पर देव हांगा पेद्रूचे पांय धुताना ताका समजना मागीर तुका समजतलें. जेजून ताका जाप दिली हांव तुका धुयना जाल्यार म्हजे सांगता तुका वांटो आसचो ना. कितें म्हणालो जेजू? कोणीय धुल्यार न्ही. कोणी आतां फातर जेरीन येवन तुमचे पांय धुल्यार तुका जेजू वांटो आसा आमची चिंती ना. कोणें आमचे पांय धुल्या शिवाय म्हणजे जेजून तुका आनी आमकां ताज्या उतराण आनी रक्तान नितळ केल्या शिवाय ताचे सवें तुका आनी म्हाका आमकां वांटो आसचो ना. आज भाव भयणीनो हांवें तुका नितळ केल्या शिवाय तुका कितें म्हणालो पेद्रूक जेजू? हांव तुका धुयना जाल्यार हांव तुका धुयना जाल्यार म्हजे सांगता तुका वांटो कोणी आसचो ना. कितले सांत सांतिनी आसूं न्ही तांणी धुल्यार तुका आनी म्हाका आमकां जेजू वांटो ना. कोणें धुयजे तुका आनी म्हाका आमकां? मुखार पेद्रून ताका म्हणलें तशें जाल्यार सोम्या म्हजे पांय मात्र न्ही म्हजे हात आनी म्हजे आनी माथे कितें ताची कुडूच कान घेवन रावला. ल्हानशा बालशाक नाने म्हणल्या बरी आवयन पळय बालशाक नाने येयल्या बरी. पेद्रूक आनी कितें समजोंक ना. म्हजी कूड मात्र म्हजे हात म्हजे सगळें माथेंदू माते हिंदू म्हणटा तो. पूण जेजू कितें म्हणालो? जेजून ताका सांगलें जो कोण नाला तूं नांव ना आयलाय पेद्रू उदकांत आसले तूं. ताका आनी मुखार दुयजय म्हूण गरज ना. कोण नांव ना आयला ताका तुजे म्हण गरज ना. पूण तो सगळोच नितळ आसा. नितळ आसा. तुमी नितळ नितळ आसा आसात. पूण सक्कड नांत. कित्याक नात? आपणाक गतान पाराधीन करतलो कोण म्हूण तो जाण आसलो देखूनच तुमी सक्कड नितळ नात म्हूण ताणें जुदासाचे म्हणलें. पांय धुले गी ना जेजून धुले वय मू पूण तो नितळ जालोय. नितळ जावं ना तो. त्यात जेवणार मागीर तंतू तावस वर्त 13 वळ 27 कितें करता मागीर आज वचूं ना तें जेजू एक उंडो मोडटा आनी जुदासा कितें दिता आयका. तो उंड्याचो कुडको ताणें केल्या उपरांत ताचे भितर सैतान रिकलो. ताचे पांय धुल्ले. जुदासाचे पांय धुल्ले पूण तो नितळ जावंक ना. जावं बरो कुडी नितळ जालो पूण आत्म्यान वळो तुमी आयकले न्ही खंयची वळ ती सैतानान ताका दुसऱ्या वळींत आवस्व 13 आनी दुसरी वळ तांचे सांजेचें जेवण चलतलें जेजूक विश्वासघातान पाराधीन करी जाय म्हूण सैतानान सिमा इस्करियोताच्या पुता जुदासाच्या मनांत येदुळस घट्ट ताणें केली. सैताना स्विकार केला. हेरांनी उरले 11 जाणांनी जेजूक स्विकार केला. जेजू स्विकार केले आत्म्यान नितळ जाले. सैताना स्विकार केलो आत्म्यान मेळो जालो. देखून जेजू हांगा म्हणटा तुमी सक्कड नितळ आसात पूण एकलो ना. कोण नितळ नातलो? कित्याक नितळ नातलो? ताजे भितर कोण आसलो? आतांय आसलें ताणें उंड्याचो कुडको सेवल्या तक्षणा सैतान ताजे सवय पळय न्ही भाव भयण. देखून आमचे कुडीची भायली नितळाय न्ही आत्म्याची नितळाय. उपरांत कितें जालें? तांचे पांय धुवन जाल्या उपरांत आपले वयले वस्तूर परत्यान न्हेसून तो पंक्तीर बसलो. हांवें तुमकां कितें केलें तें तुमकां समजलें मू विचारलें ताणें. तुमी म्हाका मेस्त्री आनी सोमी म्हूण आपयतात. तुमी तशें आपोवचें तें सारकें कित्याक हांव खरोच मेस्त्री आनी सोमी. आतां जेजून केल्ल्या बरी आतां करनच आसात. जेजून शिसांचे पांय धुले देखून वर्सा हेपटी ताजो उडास काण पांय धुतात. पांय धुले आसतना जालें की पांय धुले आसतना आत्मो नितळ जालोय. हांवें तुमच्या मेस्त्रीन कितें केलें कशें तुमकां तयार केलें सर्गीच्या राजान त्या सर्गीच्या जेवणान तुमकां भागीदार जावं तशें आमी हेरांक तयार करूंक आसा की ना. खाली पांय धुले आसतना तयार जातात की कोणूच तयार जायनात भाव भयणीनो. देखून तुमी सक्कड नितळ आसा एकलो नितळ ना म्हणालो. खंयच्या रितीन तो नितळ नातलो? कुडीन की आत्म्यान. आज कितें नितळ जायचे? कोण नितळ करता? कशें जेजून आपल्या शिसांचे आत्मे नितळ केले. देखून शिसांक सांगलें जशें तुमच्या मेस्त्रीन केलां तशें तुमी करूंक जाय. म्हणल्यार सर्त कितें? वसा सगळ्या संवसारा सुवार्ता परगट करा आनी तुमकां हांवें म्हजें शिस केल्ल्या बरी तांकांय तुमी म्हजे शिस करा. असा बार जाणां केम करूं नाका. बेश्टें केल्लें काल एक पांय धुले आसतना आत्मे बचाव जाले म्हण चिंता आमी कोणाचोय आत्मो बचाव जायना भाव भयणी. हांवें तुमकां केल्ले बरीस तुमी करच्याक हांवें तुमकां एक देख दिल्या. एक देख दिल्या.
आता ही देख काली बायल्या रितीन मात स्वीकार केल्या सगळ्यांनी. मिस्त्री आपल्या शिसा मुखार बग घालो तांचे पाय ताणें आपडले धुले म्हणून आज दुता वय मू पण जेजून दिल्ली देख कितें उडोला मेककालें ती कसली शेळी कसली शेळी आई भावीन कातावीन निष्कळंक निर्दोशी पातकावीने वय मू परतन वाचून काढती वळ हेब्राव म्हणल्या पत्रां 7 आणि वळ 20 आणि 6 हिब्रूज चॅप्टर 7 वर्स 26 असल्या एक श्रेष्ठ याजकाची आमकां गरज आसा. श्रेष्ठ याजकाची आमकां गरज आसा. तो पवित्र तो निर्दोशी तो निष्कळंक तो आणि पातक्यांतावन वेगळो केल्लो पातक्यांतावन वेगळो केल्लो तो आणि आकाशा प्रास ऊस उबारल्लो. सर आकाशावनी वयर ऊंच उबारल्लो. 27वी वळ नेक्स्ट वळ आदल्या श्रेष्ठ याजका बरी पहिले आपल्या पातका खातीर आणि उपरांत लोकांच्या पातकां खातीर सदांनीत बलिदानां पेटोवची. आदल्या जेजू याजक श्रेष्ठ याजक जावन संवसारांत येवच्या पयले आदल्या वय मू आदल्या आसले की ना लेवीचे म्हयजेच्या काळार याजक आसले की ना लेवीची सगळी कुळी काल कितें जालें याजकाची कुळी वय मू ते आदल्या आतां जेजू श्रेष्ठ याजक आयिल्ल्या उपरांत कितें म्हणटा देवाचें उतर आदल्या श्रेष्ठ याजका बरी पहिले आपल्या पातकां खातीर आणि उपरांत लोकांच्या पातकां खातीर सदांनीत बलिदानां पेटोवची ताका गरज. हर एका याजकाक ताच्या पातकां खातीर आनी लोकांच्या पातकां खातीर बलिदान पेटोवची गरज आसली आदल्या वय म्हूण. पूण आतां हिब्रूज चॅप्टर 10 वर्स 11 कितें म्हणटा हिब्रूज चॅप्टर 10 वर्स 11 हर एक याजक दिसपडते आपले मणयारपण चलयता आणि परत्यान तिन्स बलिदानां भेटयता तरी ह्या बलिदानांक पाप काडची सकत उतार सांगता ह्या जगांनी भेटलेल्या खंयच्याच बलिदानांक पाप काडची सकत ना पूण क्रिस्तान सर्व काळांच्या पातकां खातीर एकच बलिदान भेटयलें. म्हणजे म्हजे खातीर म्हजे पासत म्हजो जेजू कोरसार मेलो पातकां खातीर रगत वारण म्हाका ताणें बचाव केलो. देखून ताणें तुका म्हाका ताका स्विकार केल्ल्यांक ताका सत म्हणटालें कशें बचाव केला त्याच ताच्या कुर्साच्या मोरना मारिपात रक्ताच्या वारोवण्या मारिपात वय मू. पूण ताणें मागीर कितें केलें आयच्या दुसऱ्या वाचपांत ऐका कोरिंथकारां बयिल्लें पत्र अवस्वर 11 वळ 23 तावन 26 पर्यंत. सोम्याच्या जेवणाची कथा. आतां जेवणाची कथा पळयात जें कितें आमी आयकलें इस्रायल परजेक उतोरच्या खातीर तें पास्क परब आसलें वय मू. हांगा सोम्याच्या जेवणाची आत्तां आयकल्ली ती कथा कित्याक ऐका जें कितें सोम्या लागचें हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां. म्हणजे सोम्या जेजून तो 12 दीन जालो ते राती उंडो घेतलो तेव्हा करगां दिवन तो मोडलो. त्याच राती म्हणटात. आतां सैतान भितर रिगलो म्हणल्या उपरांत मागीर तो जुडास खंय वता खंय वचून ह्या जाका लागीं आनी वचून ताका हांव धरून दिल्या तुमी म्हाका कितें दिता वय मू. ताका 12 दीन करचे त्याच राती जेवणाच्या निमाण्या जेवणाच्या त्याच राती कितें जालें उंडो घेतलो तेव्हा करगां दिवन तो मोडलो आनी म्हणलें ही म्हजी कूड तुमचे पासत येवची. आतां पळया न्ही भाव भयणीनो जेजून खाली उंडो घेतलो मोडलो आनी दिलो आनी ही म्हजी कूड म्हळें ती उंडो ताजी कूड जाता गी सांगा. मागीर खालसें दाखा रोस घेतलो आनी ही म्हजी वास मुखार वास हे म्हज्या उगडासा करा. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली आनी म्हणलें ही काल्स म्हज्या रक्तान तीर केल्लो नवो सल्लो. जितले फावटी ती तुमी पियेतात तितले फावटी ते म्हज्या उगडासा करा. वडोल आमी पास्क म्हणल्या विशयान आयकलें वय मू. पास्क तातूंत इजिप्तांत हांव न्हू इस्रायल प्रोजेक्ट सोडयल्ले पास्क वय मू. पूण नव्या तेस्तामेंत पास्काची बली कोण जेजू वय मू वय की न्ही. पूण आतां तो थंय जाल्लें घडीत हें जाल्लें खरें जिवीत वय मू. आतां हांगा जेवण ताणें केलां पूण तें घडिल्लें केदाळा. तो कोरो उंडो जालो म्हळ्यार ताका उंड्या बरी ताकाच ताणें मोडुल्लो केदाळा. उंडो दिल्ल्या वेळार गी मागीर अरे काल्स ताणें उबारलेल्या वेळार गी रगत वारयल्लें मागीर जालां ना घडलां ना. तरी आतां ह्या उंड्या रुपार ह्या वायना रुपार आमी कितें उडासा काडीचे ताजी कूड आमकां संपून तार कशी ताणें सगळी कूड माथ्या तावन पांयाच्या तळा पर्यंत वय मू. आमच्या पातकांक आमी कुडीच्या विश्व्यांनी दोळ्यांनी आनी खंयच्या दृश्ट्यांनी या आयकोन या उलोवन या भोगून केल्ली सर पातकां ताणें आपल्या कुडींत वावून आमकां बक्षिलां वय मू वय की न्ही. घडलां मागीर आतां काली ताज्या पयलीं उंडो घेवन ताणें मोडला वय मू.
आतां थोडे चिंता जाले उंडत तूं ताजी कूड म्हणून. हें म्हज्या उडासाक करा हें ताणें म्हणलें घडलां. ताजी कूड ताकाच ताणें कुर्सार समर्पीत केला वय मू रगत वरेला निमानो तेंबो पर्यंत वय की न्ही. तरी आज आमी हें आचरण करतना उंडो मोडटाना जावं दी या काल्स उबारतना आमी उडासा गाडीचे उंडो गी काल्स गी ताजे उपरांत जाल्लें घडीत कितें तें ताज्या कुर्साचें मरण आनी रक्ताची वारवणी. देखून भाव भयणीनो हर एका पवित्र बलिदानांत आमी भाग घेता तर सोम्याच्या जेवणांत आमी भाग घेता म्हळ्यार त्या सगळीच्या जेवणांत भाग घेवच्या खातीर तुका आनी म्हाका आमकां तयार करूंक ह्या जेवणा मारिफात परत परत जेजू तुज्या म्हणजे आमच्या उगडासाक हाडटा. ताणें केल्लो त्याग, ताणें दाखयल्लो मोग, मात्र ताणें वरयल्लें तें रगत त्या वरवीं तुका आनी म्हाका आमकां लाभलां तें जिवीत तुका आनी म्हाका आमकां दाखोवन दिवच्या खातीर. देखून ह्या सतांत ह्या भावार्थान सदांच रावंक आमी कृपा मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. हांव येयलां तुमकां जिवीत मेळ्ळो म्हणून बरोवन उमतोंच्या मापान तें मेळ्ळो म्हणून म्हणटा जेजू. मोगाच्या दैजी वर्ल्ड TV विक्षकांनो तुमकां सर्वांक फादर जेरिसो प्रणाम. हांव तुमकां सर्वांक एक बरी खबर हाडून आयलां. ह्या एप्रिलाच्या 1 तारखेतावन सकाळीं 6:30 वरांतावन 7:30 वरां पर्यंत सदांय जिविताची झर वाळटली. तशेंच हर एक आयतारा सकाळीं 9 वरांतावन 10 वरां पर्यंत मेसाचें बलिदान तशेंच वाचपाचो नियाळ तुमकां आयकोंक मेळटलो. आमी सकयल संतोश पावया, देवाक अर्गां दिवया, जिवंत जेजू ते आमचो भावार्थ वाडया आनी सडया. तुमकां सर्वांक देवाचें बेसांव. सर्गीतावन येता जिविताची झर, सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर. सर्गीतावन येता जिविताची झर, सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर. जिविताची झर, जिविताची झर, जिविताची झर दिता जिविताची